प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसतोय म्हणटा आयज मंगळार आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 23वा विसवोर वोड 1 ते 12 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्सेस 1 to 12 आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन जेजू असो उलयलो. मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्या. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेय तुमी करात आनी पाडात, पूण तांच्या कर्तुवा प्रमाणे तुमी चलो नाका. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिना. जोड आनी सोंसूंक नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लावंक कबूल ना. मनशांक दाखोवंक सगळे आपल्यो करण्यो करतात. देखून सुमूर्तींतलीं सुत्रां आसलेल्या पेटुलांच्यो वाद्यो ते लांबयत आसात. तशेंच आपल्या आवरणाचे देगेक लायिल्ले गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयले सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तित्यार सलाम घेवप आनी आपणाक मनशांनी गुरू म्हणून पाचारप हीच तांची आस रूच. पूण तांकां गुरू म्हूण पाचारची ना, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयणी. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाका, कित्याक तुमकां आसा तो स्वर्गार आसा तो एकलोच बाप, आनी तुमचो गुरू एकलोच तो क्रिस्त. देखून तुमी आपणाक गुरू म्हूण घेयनाका. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन आपल्या पोरजेक शिकयतालो. आनी आयज आमी ह्या पयले वडीन पळयात आमी कितें जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात, म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलो नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. भाव भयणीनो, दोंगी म्हणजे एक कोत्तात भायल्यान पूण आपलें जिवीत दुसरें जियेतात. म्हणजे इंग्लिशीन ताका म्हणटात पर्सन ऑफ नो इंटेग्रिटी. जेन्ना आमी शर्माव दिता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक कितें सांगता अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय, पूण जे आमी दुसऱ्यांक सांगता ते आमी करिना जाल्यार आमी दोंगी जाता. आनी भाव भयणीनो, हें दोंग्यापण देवाक एकदम मानना. वय देव एका दोंग्याचो मोग कोत्ता. गॉड लव्स द हिपोक्रेट, बट ताची दोंग्यापण ताका एकदम मानिना. आनी देखून आयज जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात, तांकां आयकात, पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे चलो नाकात. भाव भयणीनो, खूब लोक शर्माव दितात, देवाचें उतर पुरगट कोत्तात. खूब लोक आहात जे भशेन हांव ह्या वेळार तुमकां देवाचें उतर पुरगट कोत्ता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर पुरगट कोत्तात आनी आमी सांगता अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय, आमच्या मनाची नोटसुणी करूंक जाय, भावार्थान चलोंक जाय, मोगान चलोंक जाय, कुरपेन चलोंक जाय, दोळ्यान चलोंक जाय, पूण आमी आतां ही कुरपा, ही दोळाय हो मोग आमी आमच्या पेल्याचो करिना. दुस्मानाचो सोड, आमी आमच्या पेल्याचो पासून करिना. आमी इग्रोज मातेन आमी कितलो लोक आमचो आहा भाव भयणां, आमी तांकां मोगान चलना, आमी आमचेंच चिंता, आमी आमचेंच वरपण पळयता. तेन्ना भाव भयणीनो, आमी खरेपणी दोंग्या भाशेन जियेता. आनी जेजू आयज म्हणटा जेन्ना तुमी एक सांगतात पूण दुसरें करतात, तें जें सांगतात तें तुमी आयकात, पूण तांच्या देखी प्रमाणे तांच्या कर्तुबा प्रमाणे चलो नाकात. तर आयज भाव भयणीनो, आमी जी शर्माव दिनात, आमी खूब जाणां आहात जी फकत आयकतात, पूण आमी आयकता जाल्यार जें आमी आयकता तें आमी आमच्या काळजान धरुया. आमी ताजेर त्या उतरांचेर नियाळ करूया जे आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता. खूब वस्तू आमी आयकता ज्यो देवाच्या उतराचेर आड आसतात. खूब वस्तू आहात ज्यो आमी आयकता ज्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या खोशये प्रमाणे ना आसना.
आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयकता पवित्र पुस्तक उक्तें करून आमी पळया जे आमी आयकलां ते पवित्र पुस्तका प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे हा व ना तें, आनी जेन्ना तें देवाच्या उतरा प्रमाणे हा ताजेर आमी नियाल करुया, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसुणी करुया, तें उतर आमी पाडुया, एक जैतिवंत जिवीत जियोया. पूण जो लोक आमकां सांगता तांच्या कुतुबा प्रमाणे आमकां चलपाची गरज ना. कित्याक भाव भयणीनो, खूब लोक एक सांगतात दुसरेंच करतात. पूण जेन्ना आमी तें उतर आयकता आनी तें उतर जावन आसा देवाचें उतर, ताच्या ते पवित्र पुस्तकान बरयलां आनी त्याच्या प्रमाणे हा तें, आमी आयज तें उतर पाडुया. खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक सुरवात करुया. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाची खोशी करता, भाव भयणीनो, आमी तर एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आनी जो लोक आमकां पळयता तो आतां देवाच्या राज्यान भितर सरतलो आमकां लागून. कित्याक ती आमकां पळयतात, ती आमच्या भितर जो जेजू आसा तें पळयतात, आनी ती आतां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक तांकां खोशी आसता. कित्याक ती ताणें आमच्या जिवितान पळयलां कशे भाशेन जेजू आमचें जिवीत बोल्लां, कशे भाशेन आमकां मोगान आमी जियेता, आनी तांकां आतां तें जिवीत जियोवपाक आतां खोशी जाता. तर आयज खरीत भाशेन भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, आमी शर्माव आयकोया, कान दिवन आमी देवाचें उतर आयकोया. पूण जो कोण आमकां सांगता पूण तो उतरा प्रमाणे चलना, तांचे देखी प्रमाणे तांच्या कुतुबा प्रमाणे आमी चलपाक नाका, पूण आमी उतरा प्रमाणे चलया. कित्याक एक दीस आमकां सासणाचें सूख भोगूंक एकदम गरजेचें, आनी आमी तें सर्गीचें सूख भोगतले जेन्ना आमी खरेपणी जेजूचेर ताच्या उतराचेर बावट दवरतले. तें हें जिवीत जियोवपाक आयज थान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.